Samruddhi Naik and I'm from St. Thomas Girls High School. I would like to thank the Farmers Club of Nashnola for organizing this training session where we got a chance to where we got an opportunity to, and we did not have anything to eat. That time the farmers who knew farming could grow their own crops and have it. तुमका मेजर कसले कीड किंवा रोग दिसता पानां तुम्ही जशी ती सांगली ब्राउन दिसता तुमका ब्लॅक दिसता होल असता तेंका अशें जेन्ना तुम्ही पळयता पळय तेन्ना तुम्ही एक गोमूत्र आसा पळय तेन्ना उदीक दिता पळय तितून तुम्ही मिक्स करून दिवंक शकता. हे नॉर्मल. आता भाजयेचेर चड मोठे रोग लागचे ना किंवा कीड लागचे ना. आम्ही नॉर्मली गोमूत्र तेका मारीत न्हू जाल्यार ते आमच्या खातीर खूब आहा. तेका मोठे केमिकल तुम्ही हाडटात मारतले कित्याक पळय भाजयेचो एक सायजेबल प्लॉट आहा. आता तुम्ही इन्वेस्ट केला कितले एक 10 रुपया इन्वेस्ट केला हां थंय तुमकां आउटपूट कितले मेळोंक जाय एक 15 रुपया मेळोंक जाय 20 रुपया मेळोंक जाय. आता तुम्ही इन्वेस्टूच करता आउटपूट तुमकां मेळटलो 20 रुपया मेळटले तुम्ही इन्वेस्ट करतले 50 रुपया कितें फायदो. पळय एग्रीकल्चर आमी करता एक त्या हितूर पळोवंक जाय आमी फक्त इतलेंच न्हू की तुमी भाजी काडटले खातले ओके पूण तुमी इतलो हार्डवर्क करता सनलायटीन वतान उबे रावन जर तुमी इतलो हार्डवर्क करता एक गजाल लक्षात दवरप जाय की आमकां मनी मायंडेड म्हणजे इन्कम मेळपाक जाय खंय तरी ते विकून आमी बिजनेस करून ते तुमकां हे करपाक जाय जाल्यारूच फायदो आहा नाल्यार कितें फायदो. पिल्डार हाडलेली आसा आनी तांकां एक प्लॉट घेवन ती आतां आपले रावल्ली आसा तयारी करतात आनी खरेंच म्हाका दिसता तरी खूब बरो म्हाका दिसता हो आमी हे केल्लो आसा आनी खूब खंय तरी आमकां यश येयल्लें आसा हें करपाक. आनी हें करता आसतना आमी असो विचार केलो की हे आमचे खंय तरी हे जो फिल्डार वर्क करपाचें आसलें तें आमी थारायल्लें फुडल्या म्हयन्यान 19 तारखेर ज्या दिसा आमचें फार्म स्कुलाचें इनॉग्रेशन जावपाचें आहा. हांगासर एक फार्म स्कूल येवपाचें आहा 2 हट्स येवपाचें आहा आनी तितूनसून आमी अशें करपाचें चिंतलां की जी आमची आदले जे दायज आसा जे आमचे शेतकारांचे जे फार्मराच्या घरांनी आसताले जे दोणां जावं जे कुदळ जावं जे पिकास जावं जे आमचे जू आसतले नांगर आसतलो हे सगळे हांगासर डिस्प्ले करपाक आनी तेचेर खंय तरी एक म्युजियम टायप करप अशें आमचें हें केल्लें आसा. ताका लागून जेन्ना हांवें विचार केलो की फुडल्या म्हयन्यान जर आमी जर करून गेले जाल्यार ज्या दिसा आमचें इनॉग्रेशन जातलें ते दिसा फिल्डार आमचें कांयच आसचें ना रेडी. ताका लागून हांवें अशें चिंतलें की 1 म्हयनोभर आदीं हें बियाणें घालया आनी एका म्हयन्यान जेन्ना बियाणें उगावतलें तेन्ना आमचो जो इनॉग्रेशनाचो प्रोग्राम आसतलो तेन्ना जर आमचे कोण विजिटर सुद्दां येतले तांकां सुद्दां जें पळोवंक मेळटलें की भुरग्यांनी कशें हें केलां तें. आनी त्या दिसा आमी बेस्ट 3 स्कुलांक प्रायजीस दवरलेले आहा बेस्ट 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आनी तेच्या उपरांत जे बाकीचे जे भुरगे आसा तांकां आमी सगळ्यांक सर्टिफिकेट दिवपाचें चिंतलेलें आसा. आनी हें करता आसतना खंय तरी एक आमी आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टर जे आमचे परवरीचे MLA जे रोहन खंवटे आहा तांकां आमी इन्वायट केल्ले आसा हेका. आनी तशेंच आमच्या वांगडा आमचे हल्दोनाचे लोकल MLA बाब कार्लोस परेरा हे आसतले तेच्या भायर हल्दोनाचे सरपंच आसतले. आनी हें करता आसतना खंय तरी म्हाका दिसता हें करता आसतना जे एग्रीकल्चरूच पळयनासतना आमी जे हेचेर आतां एग्रो ट्युरिजम म्हूण करपाचें आमी चिंतलेलें आसा. खरो आपलो ऑफिसर ते टॅक्नॉलॉजी सामको शिकलेलो आनी आमी शेतांतसून शिकून येयल्ले मनीस. हांव कोंकणी उलयता सगळ्यांक कळटा न्हू ओके. आता तुमकां तेणी सांगलेलें आसतलें बॅड म्हणजे तुमचो इंग्लीश वर्ड केले आसतले आमी कोंकणीन अयणो म्हणटा कितें म्हणटा खबर अयणो म्हणजे कितें तें कळ्ळें तुमकां व्हेरी गुड. आता हांव म्हणटा तुका एक वर्ड सांगतले ते तुमी 5 फावटी म्हणपाचे. कितले फावटी जय जवान जय किसान. जय जवान जय किसान से नाउ जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान. गुड. म्हाका सांग आमी जय जवान कित्याक लागून करता तुम्ही आता ते आता ते सैनिक असतात ते देशा खातीर लढता आणि जय किसान कित्याक लागून करता द व्हॅल्यू ऑफ द बोथ आर सेम. पूण जय जवानाचे 2-3 फाटी स्वागत जाता एक 15 ऑगस्टाक येता 26 जानेवारीक करता पूण तुमी सांगच्या शेतकाराचो केन्ना करता एनीबडी नो 23 डिसेंबर रिमेंबर दीस. आणि इंडियेसून सेंट्रल गव्हर्मेंटासून जावं गोवा गव्हर्मेंटासून सगळे पंचायतीक थ्रू फंड दिल्लो आसता की शेतकारांचो सत्कार करचो शेतकारांचे मान सन्मान दिवचो. पण ते कोण तयार ना करपाक
कित्याक आमची जी जाणटी लोक आसली